नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. केंद्रीय कायदो मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी आयज बायलांक 33% आरक्षण दिवपी नारी शक्ती वंदन घटना दुरुस्ती विधेयक मांडलें नव्या संसदेन. आयज दनपारां 1:15 वरांचेर नव्या संसद भवनांत लोकसभेचें कामकाज जालें. राष्ट्रगितान सुरू. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलें संसदेक संबोधीत. पोरण्या संसद भवनाचें म्हत्व उणें जावंक दिवंक जायना. ह्या वास्तूक संविधान सदन अशें संबोधीत करचें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायलें मत. आयज देशासयत गोंयांत लेगीत चवथ गोंयकारांनी मनयली व्हडा उमेदीन. मुखेलमंत्र्यांनी दिल्यो गोंयकारांक चवथीच्यो परबी. बीसीसीआय म्हळ्यार भारत क्रिकेट नियामक मंडळान ऑस्ट्रेलिया आड जावपी 3 सामन्याच्या एका दिसाच्या माळे खातीर भारतीय संघाची केली घोशणा. आता खूब विस्तारान. केंद्रीय कायदो मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी आयज शक्तीवंदन घटना दुरुस्ती विधेयक आयज नव्या संसदेन मांडलें. ह्या विधेयका संबंधान उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें की ह्या घटना दुरुस्ती विधेयकाक लागून लोकशाय बळकट जातली आनी बायलांचें सशक्तीकरण जातलें. सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है. इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है. नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा. मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा. अनेक वर्षों से महिला आरक्षण के संबंध में बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत वाद विवाद हुए हैं. महिला आरक्षण को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं. 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था. अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, कई बार, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया. महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है. एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है. कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है. 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं. या घटना दुरुस्ती विधेयका संबंधान अधिक माहिती देतना केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी सांगलें की ह्या बिलाचो कालावधी सुरवेक 15 वर्सांचो आसतलो. बायलांचें सशक्तीकरण करप हो ह्या घटना दुरुस्ती विधेयकाचो मुखेल हेत आसा. ह्या बिलाक लागून लोकसभेंतल्या बायलांचो आंकडो भरपूर वाडटलो अशें मंत्री मेघवाल हांणी सांगलें. सदन के समक्ष कहना चाहता हूं, ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित बिल है. इस बिल के माध्यम से हम आर्टिकल 239AA, 330A और 332A और 334A इनमें संशोधन कर रहे हैं संविधान में.
नारी शक्ती वंदन बिल मंजूर जाल्ल्यान नारी शक्तीच्या संघर्षाक थाकाय मेळ्ळी अशें केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी हांणी म्हळें. ह्या वेळार बायलांच्या आरक्षणा खातीर तांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे उपकार मानले. काँग्रेस जेन्ना सत्तेर आशिल्ली तेन्ना हें बिल तांच्यांनी पास केलें ना. आतां जेन्ना हें बिल मंजूर जालें तेन्ना काँग्रेस पक्षान ताचें समर्थनूय केलें ना अशें मंत्री स्मृती इराणी हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. नव भवन में नव संकल्प के साथ राष्ट्र की महिला शक्ति को नमन करते हुए प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति वंदन बिल आज लेकर आए हैं. सर्वप्रथम वर्षों से महिलाओं के इस राजनीतिक संघर्ष को समाधान तक पहुंचाने के लिए संकल्प का स्वरूप स्वयं प्रधानमंत्री बने हैं. मैं उनका आभार व्यक्त करती हूं और ये भी कहना उचित होगा कि जब कांग्रेस पार्टी के पास लोकसभा में पूर्ण बहुमत था तब सत्ता होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने इस बिल का समर्थन नहीं किया, इस बिल को पारित नहीं किया. आज कांग्रेस के पास मौका था कि भाजपा ने आग्रह किया कि सभी दल इसका समर्थन करें, लेकिन सोनिया जी जानबूझकर सदन से गायब रहीं. उनके सुपुत्र जब बिल इंट्रोड्यूस हो रहा था तब पीठ दिखाकर चले गए और एक भी इंट्रोडक्शन के वक्त ना कांग्रेस के सदस्य ने समर्थन किया स्वर से, ना हाथ उठाकर. 2 दशकों से तो ये संघर्ष मैं स्वयं अपने राजनीतिक जीवन में देख चुकी हूँ. ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि भाजपा ने, जब राजनाथ जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब संगठन में महिलाओं को आरक्षण दिया. आज नरेंद्र मोदी जी ने वर्षों पहले संगठन के संकल्प को सरकार के माध्यम से पूर्ण करने के लिए एक राष्ट्रीय आह्वान किया है. पुरानी संसद से प्रेरणा लेते केंद्रीय हुए मंत्री हमें अनुप्रिया पटेल हांणी या घटना दुरुस्ती विधेयकाक येवकार दिला. मजबूत करने का संकल्प लिया तो हमने ये माना कि आधी आबादी उसे मजबूत किए बिना हम लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर सकते. तो आज के इस शुभ अवसर पर हमने शुरुआत ही आधी आबादी को ये नई संसद का पहला दिन समर्पित करके दी है. देश की महिलाओं की भागीदारी हमारे सदनों में बढ़े, देश की महिलाओं की आवाज यहाँ पर पहुंचे और देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की आधी आबादी की भूमिका हो, इसको सुनिश्चित करने वाला ये बिल आज लाया गया है. देश के 142 करोड़ भारतीयों के लिए बहुत ऐतिहासिक और यादगार लम्हा है. लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक अवसर है. आयज दनपारां 1:15 वरांचेर नव्या संसद भवनांत लोकसभेचें कामकाज राष्ट्रगितान सुरू जालें. सुरवेक लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी खासदारांक येवकार दिलो. आज मिच्छामी दुक्कडम कहने का दिन है. उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संसदेक संबोधीत करतना सांगलें की हो एक ऐतिहासीक दीस आसा. कर्म से, वचन से अगर जाने अनजाने किसी को भी दुख पहुंचाया है तो उसकी क्षमा याचना का अवसर है. मेरी तरफ से भी पूरी विनम्रता के साथ, पूरे हृदय से आप सभी को, सभी सांसद सदस्यों को और सभी देशवासियों को मिच्छामी दुक्कडम. आज जब हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं तब हमें अतीत की हर कड़वाहट को भुलाकर आगे बढ़ना है. इस स्पिरिट के साथ जब हम यहां से हमारे आचरण से, हमारी वाणी से, हमारे संकल्पों से जो भी करेंगे देश के लिए, राष्ट्र के एक एक नागरिक के लिए वो प्रेरणा का कारण बनना चाहिए और हम सबको इस दायित्व को निभाने के लिए भरसक प्रयास भी करना चाहिए. आयज सकाळी लोकसभेचे आणि राज्यसभेचे खासदार सेंट्रल हॉलांत एकठांय येवन एक फोटो सेशन केल्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी खासदारांक संबोधीत केलें. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें की पोरण्या संसद भवनाची म्हत्व उणें जावंक दिवंक जायना. ह्या वास्तूक संविधान सदन अशें संबोधीत करचें. ह्या पोरण्या वास्तूक फाटल्या 75 वर्सां विंगड विंगड कायदे तयार केल्ले आसात. लागीं 4000 परस अधीक कायदे ह्या पोरण्या वास्तूंत तयार जाल्यात. 2047 मेरेन भारत विकसीत राष्ट्र करपा खातीर सगळ्यांनी यत्न करूंक जाय अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. आज
नए संसद भवन में हम सब मिलकर के नए भविष्य का श्री गणेश करने जा रहे हैं। आज हम यहां विकसित भारत का संकल्प दोहराना, फिर एक बार संकल्पबद्ध होना और उसको परिपूर्ण करने के लिए जी जान से जुटने के इरादे से नए भवन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। सम्मान्य सभागृह, ये भवन और उसमें भी ये सेंट्रल हॉल एक प्रकार से हमारी भावनाओं से भरा हुआ है। हमें भावुक भी करता है और हमें हमारे कर्तव्य के लिए प्रेरित भी करता है। आज राज्यसभेचे कामकाज दनपारा 2:15 वरांचेर सुरू जाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राज्यसभेक संबोधित केल्या उपरांत 11 वरांचेर कामकाज स्थगीत जाले। हमारे संविधान में राज्यसभा की परिकल्पना उच्च सदन के रूप में की गई है। संविधान निर्माताओं का ये आशय रहा है कि ये सदन राजनीति की आपाधापी से ऊपर उठ करके गंभीर बौद्धिक विचार विमर्श का केंद्र बने और देश को दिशा देने का सामर्थ्य यहीं से निकले, ये स्वाभाविक देश की अपेक्षा भी रहे और लोकतंत्र की समृद्धि में ये योगदान ही उस समृद्धि को में अधिक मूल्य वृद्धि कर सकता है। आदरणीय सभापति जी, इस सदन में अनेक महापुरुष रहे। मैं सबका उल्लेख तो न कर पाऊं, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी हो, गोविंद वल्लभ पंत साहब हो, लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, प्रणब मुखर्जी साहब हो, अरुण जेटली जी हो, ऐसे अनगिनत विद्वान श्रेष्ठीजन और सार्वजनिक जीवन में वर्षों तक तपस्या किए हुए लोग इस सदन को सुशोभित किया है, देश का मार्गदर्शन किया है। ऐसे कितने ही सदस्य जिन्होंने एक प्रकार से व्यक्ति स्वयं में एक संस्था के रहे, एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक के रूप में अपना सामर्थ्य देश को उसका लाभ देने वाले लोग भी हमें रहे। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आपली चवथ कोठंबेच्या मूळ घरांत मनयली। पुजा अर्चा करून तांणी देवाक नमन केल्या उपरांत समेस्त गोंयच्या लोकांक चवथीची परबी दिली। आज गणपती चवथीच्यो समेस्त गोंयकारांक उलोडीत परबी। चवथीच्या निमित्तान 1.5 दिसाचो गणपती, 5 दीस, 7 दिसांनी सार्वजनीक गणपती गोंयांत खूब व्हडा उमेदीन मनयता। चवथ म्हटल्या उपरांत स्वयंपूर्णतेचो उत्सव आमी पळयता। गणपतीची मुर्ती मातये पासून मनयता। माटोळी ही जे गोंयांत रानांनी बाकी फळां फुलां जी जाता ताज्या पासूनच माटोळी तयार करता। गणपती हो स्वयंपूर्णतेची देवता आसा आनी ताकाच लागून आमी स्वयंपूर्ण गोंय करपाची संकल्पना जी सुरवात केल्या
म्हाका दिसता चवथीच्या निमित्तान ही पूरक आसा. चवथ ई बाजार होय आमी सुरवात केलो. चवथीक लागपी सगळो फराळ लोकांनी चवथ ई बाजाराचेर खरेदी केलो. सेल्फ हेल्प ग्रूप पुराय गोंयभरचे पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत हांकांय बी चवथीच्या ई बाजाराच्या निमित्तान गिरायक जालें. म्हाका दिसता आयज चवथीची गणपतीची हांव परबी दिता. प्रत्येकाच्या घरांतल्यान गणपती आनी सार्वजनीक गणपती व्हड्या उत्साहात 1.5 दिसा पासून 11 दीस पर्यंत एक उत्साहाचें वातावरण गोंयांत जाता आनी खरोखरूच सगळे गोंयकार व्हडा उमेदीन जाती धर्माचे सगळे लोक एकामेकागेर येता आनी धार्मीक सलोखो मेंटेन करता. अशाच पद्दतीन हो धार्मीक सलोखो मेंटेन करचो, स्वयंपूर्णतेक पूरक अशें वातावरण निर्मिती करची. चतुर्थी ई बाजार होय नेटात चलचो. परत एकदां समेस्त गोंयकारांक जे गोंयांत आसा आनी भायर आसा तांकां हांव चवथीची कुणकुणीत परबी दिता. कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे आणि वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी आपापल्या घरांत चवथ व्हड्या दबाज्यान मनयली. गणपतीची पूजा करून गणपतीक नैवेद्य अर्पण केल्या उपरांत तांच्यांनी समेस्त गोंयकारांक चवथीची परबी दिली. गणपती हे आमचे आराध्य दैवत. खंयच्याय कार्याचे शुभ कार्य काम आमी करता आसतनाच गणेश पूजा करूनच मुखावयले पावल आमी मारतात. आनी अशाच प्रसंगी आज गोंयकारांचो उमेदीचो आनी मनाभावांतलो हो गणेश चवथ, जाका आमी चवथ म्हणटात. ह्या चवथीचे निमित्तान समस्त गोमंतकीयाक भक्तगणाक म्हज्यो खूप खूप मनोकामना आणि लाख लाख शुभेच्छा. जो गणपती बुद्धीचो, युक्तीचो, शक्तीचो आणि सातत्य आमच्या फाटल्यान आशीर्वाद देणारो हो गणपती बाप्पा मोरया. आज सगळ्या गोंयकारांची चवथ मोठ्या उमेदीन मनयतात. ज्या चवथीच्या फाटल्यान सुद्धा कितलो एक गरीब सुद्धा जर मनीस जर आसलो जाल्यार तो आपल्या मनातल्या श्रीमंतीन गिरेस्तकायेन गणपतीचें पूजन करता. आज सगळ्या गोंयच्या जनतेक गणेश चतुर्थीच्यो शुभेच्छा दिता. काल गौरी पूजन जालें आनी आज खूब जाणांगेर गौरी पायल्यो आनी खूब जाण गौरी दवरता. हाचें म्हत्व वेगळेंच आसा. पूण गणरायाची पुजा आज सबंद गोंयांत प्रत्येक घराघरांत जाता आनी त्या शिवाय सार्वजनीक गणेशोत्सव मनयता. गोंयची प्रथा अशी आसा की ह्या उत्सवाक सगळे ज्ञात अज्ञात आसात पूण जाती बी एकठांय जावन हे जे सण आसा गांवागांवांत मनोवन कोण 1.5 दीस मनयता, कोण 5 दीस मनयता, कोण 7 दीस मनयता, कोण 9 दीस, कोण 11 दीस आनी अनंत चतुर्थी दिसा पायता आनी थोडे अजून 21 दीस हो गणरायाचो उत्सव साजरो करता. ताजे फाटल्यान लोकांची भावना आसा आनी ही भावना म्हणजे अशी आसा की दुख्ख करता सुख करता विद्यादान दिवपी जी शक्ती आसा ती ताजे कडच्यान आमकां मेळटा आनी बरी बुद्धूय गणराय आमकां दिता. अशा दिसा आमी संकल्पना करपाची आसा की आमकां बरें आयुश्य, आरोग्य, बऱ्यो गोश्टी आमचे कडच्यान करून घे आनी त्याच प्रमाणे सगळ्यांत म्हत्वाच्यो जी आमकां आरोग्य बरोबर बरी बुद्ध जाय ती बुद्ध मेळून आमचे कडच्यान बरी कामां करून घे आनी लोकांकूय नवचैतन्य निर्माण करपा खातीर तांकांय बरी बुद्ध जाय. आयज चवथ गोंयकार सणाची व्हडा उमेदीन वाट पळयता ती परब म्हळ्यार चवथ. भाद्रपद शुद्ध चतुर्थीक ही परब मनयतात. गोंया भायर नोकरी करपी वा वेवसाय निमतान भायर राबितो करपी गोंयकार मुद्दाम चवथी दिसा आपल्या गांव घरा येता. म्हारगाय कितली वाडिल्ली आसली तरी गोंयकारांच्या उमेदीक खंड पडना. म्हारगायची आडमेळ पयस करून गोंयकार हो गणपतीचो सण व्हडा भक्तिभावान मनयता. चवथीक फुगोट्यांच्या आवाजान दर एका घरान गणपती बाप्पाचें आगमन जाता. घराघरान उत्साहाचें वातावरण निर्माण जाता. घरांत श्रीच्या मुर्तीची प्रतिश्ठापनेची तयारी सुरू जाता. भटजी येवन गणपतीच्या मुर्तीची पुजा करता आनी आरतीच्या गजरान वातावरण मंगलमय जाता.
देवाक निवेद दाखोवन घरांतली मंडळी जेवपाक बसता. सर्वसामान्य मनीस गणपती 1.5 दीस वा 5 दीस पुजता जाल्यार भौशीक गणपती 7, 9 वा 11 दीस आसता. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. The only show live on Indian television. A show for all you needs to know about your furry and feathery friends. An insight into the lives of your pets with the nation's top experts. Anecdotes and incidents to warm your hearts. Stories of hope and bonds. No place for any ifs and buts. Mythbuster. Come, be a part of weekly Pet Carnival. Best friend forever. विसवप्रांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. भारतीय तटरक्षक दळ म्हळ्यार ICJन सजग कवायती गोंयच्या दर्यादेगेर काल घडोवन हाडल्यो. सजगचे आयोजन भारतीय नौदळ, अबकारी खातें, तटरक्षक पुलीस, MPA, CISF, नुस्तेमारी खातें आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट हांचे जोड पालवान जालें. सजगाचो मुखेल हेत म्हळ्यार सागरी सुरक्षा तशेंच भागधारकां मदीं समन्वय सादप असो आसा. सूर्याचो अभ्यास करपा खातीर अवकाशांत धाडिल्ल्या भारताच्या आदित्य L1 ह्या यानान आनी एक म्हत्वाचो टप्पो पार केला अशें इस्रोन जाहीर केला. आदित्य L1 पृथ्वी भोंवतणी परिक्रमा पुराय केल्ली आसून हें यान आतां L1 ह्या बिंदू कडेन मार्गगस्त जाला. फुडल्या 10 दिसांन हें यान लंगरेज पॉयंट भोंवतणीच्या कक्षेंत प्रस्थापीत जातलें. लंगरेज पॉयंट पृथ्वी सावन 15 लाख किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. आता घेऊया एक परत एकदा ल्हानसो विसव. नमस्ते लैंड. मरहबन इलल हिंद. सलाम इंडिया. नमस्ते इंडिया. नमस्कार भारत. मुई इंडिया. नहनु हुनूर इंडिया. माँ हिंदी हस्ती हिंदियान. सलाम हिंदुस्तान. वी आर इंडिया. Running, jumping, dancing and grabbing, tuning into style, health and grooming with cool, cute, charming faces. They are our pets, our best friends forever. Every Sunday 7 p.m. only on DD National. विसवप्रांत मुखावेल्यो खबरो पळोवया. BCCI म्हळ्यार भारत क्रिकेट नियामक मंडळान ऑस्ट्रेलिया आड जावपी 3 सामन्याच्या एका दिसाच्या माळे खातीर भारतीय संघाची घोशणा केली. वेंचणूक समितीचे अध्यक्ष अजित अगरकर हांणी ह्या माळेंतल्या पयल्या 2 खेळां खातीर KL राहुल भारतीय पंगडाचें फुडारपण करतले जाल्यार रवींद्र जडेजा उपमुखेली आसतले अशें सांगलें. रोहित शर्मा, विराट कोहली आनी हार्दिक पांड्या हांकां पयल्या 2 सामन्या खातीर विसव दिला. मात तिसऱ्या आनी निमण्या खेळांत नेत्याचे मुखेल खेळगड्या सयत भारतीय संघ मैदानाचेर देंवतलो. ह्या माळे खातीर रविचंद्र अश्विन आनी वॉशिंग्टन सुंदर हांचो ह्या पंगडान आस्पाव केला. चीनांतल्या हांगझोऊ हांगासर 19व्या आशियाई सर्तीक आयच्यान सुरवात जाता. हातूंत भारताचे खेळगडे 39 खेळांत वांटेकार जातले. फुटबॉल, व्हॉलीबॉल आनी क्रिकेट सर्ती आयच्यान सुरू जाता. हेर सर्ती 23 सप्टेंबर ते 8 ऑक्टोबरच्या मजगती जातल्यो. लागीं 45 देश ह्या सर्तीन वांटेकार जाता. भारताचो भालोफेक खेळगडो नीरज चोप्रा भारताच्या 655 वांगड्यांचें फुडारपण करतलो. मैदानी खेळा खातीर 68 वांगड्यांचो पंगड हो भारताचो सगळ्यान व्हड पंगड आसतलो. मजगती भारतीय दादले व्हॉलीबॉल पंगडाचो आयज प्राथमीक फेरयेंतलो सामनो कंबोडिया आड जातलो जाल्यार भारतीय फुटबॉल पंगडाचो खेळ आयज चीना वांगडा जातलो. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 30.5 सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23.2 सेल्सियस जातलें नोंद जाला. खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो.
केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी आयज बायलांक 33% आरक्षण दिवपी शक्तीवंदन घटना दुरुस्ती विधेयक मांडले नव्या संसदेन. आयज दनपारा 1:15 वरांचेर नव्या संसद भवनात कामकाज जाले. राष्ट्रगीतान सुरू. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केले संसदेक संबोधीत. पोरण्या संसद भवनाची महत्व उणें जावंक दिवंक जायना. ह्या वास्तूक संविधान सदन अशें संबोधीत करचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायलें मत. आयज देशासयत गोंयांत लेगीत चवथ गोंयकारांनी मनयली व्हडा उमेदीन. मुखेलमंत्र्यांनी दिल्यो गोंयकारांक चवथीची परबी. बीसीसीआय म्हळ्यार भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळान ऑस्ट्रेलिया आड जावपी 3 सामन्याच्या एका दिसाच्या माळे खातीर भारतीय संघाची केली घोशणा. इतल्यान खबरापत्रां हांगा सोंपता. नमस्कार.